देडो आसतलो मडगांवचो भंय दिसता व्हंकलेच्या पायचो विचार केला हांवें लग्नाचो लग्नाक थोडो भोव लोक गांवचो देडो आसतलो मडगांवचो भंय दिसता व्हंकलेच्या पायचो आरे कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो जावय जाता क्रिस्तांवाचो सोपड म्हाका मेवला आग्नेलाचो कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो काजराचो हांवें ड्रेस काडला कालोत भोवमाय ताना हाडला दोतोराक मातसो बोराक पडला तो शिवोंक सातवाडी धाडला काजराचो हांवें ड्रेस काडला कालोत भोवमाय ताना हाडला दोतोराक मातसो बोराक पडला तो शिवोंक सातवाडी धाडला कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो जावय जाता क्रिस्तांवाचो सोपड म्हाका मेवला लर्शाचो कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो पावलेन मायन मसालो काडला वाचताना माट्टान करपयला हे पळोवन भितूक रागी येयला जुलेन सोरपे तेल धाडला पावलेन मायन मसालो काडला वाचताना माट्टान करपयला हे पळोवन भितूक रागी येयला जुलेन सोरपे तेल धाडला कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो जावय जाता क्रिस्तांवाचो सोपड म्हाका मेवला रुजायचो कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो बाबुशान सांगल्या वर गाडी बेजमेक कित्याक सोडल्यात ओडी आमट तीक सामाराची कडी घरा वर जाय जाल्यार तोडी बाबुशान सांगल्या वर गाडी बेजमेक कित्याक सोडटात ओडी आमट तीक सामाराची कडी घरा वर जाय जाल्यार तोडी कोण कितें म्हणटा तें म्हणो आनी हांव जावय जाता क्रिस्तांवाचो